बुधवारा रातीक सुमार पावणे 1 वरांचेर जुवारी पुलावयल्यान एक चारचाकी गाडी न्हंयत पडली। पणजेच्यान येवपी ही कार ओव्हरटेक करता आसतना रॅलिंगाक धडक दिवन ती न्हंयत पडली। ह्या गाडयेत 4 लोक प्रवास करताले अशें कळून आयलां। पुलाची देख तोडून चारचाकी न्हंयत पडली। न्हंय देगेलागीं आशिल्ल्या कांय लोकांक न्हंयत कितें तरी बरेंच व्हडलें पडिल्ल्याचो आवाज येयलो। पुलावयल्यान न्हंयत कितें तरी पडलां खरें, पूण कितें ताचो पत्तो लागपाक कठीण आसलें। थळाव्या लोकांनी घटनास्थळाचेर वचून पळयल्या उपरांत रॅलिंग तोडून खंयची तरी गाडी सकयल न्हंयत पडल्या आसतली असो अदमास लोकांनी लायलो। हे कळ्ळे उपरांत थंय कांय लोकांनी रोखडेच पुलिशेक कळीत केलें। पुलीस आणि उजो पालोवपी दळान रोखडीच घटनास्थळाचेर धांव मारली। राती उसरा कोस्टल पुलीस नेव्हीच्या पंगडान घटनास्थळाचेर सोद मोहीम चालू केली। सुमार 11 वरांच्या सोदा उपरांत ही गाडी खंय आसा ते लोकेट जाले। ही गाडी तशेंच गाडयेन आशिल्ल्या लोकांक सोदपा खातीर अंडर वॉटर कॅमेरा, डायव्हर्स अशा सगळ्या प्रकारचे उपाय करून जाल्ले। पेवप्यासांनी न्हंयच्या तळाक वचून ह्या गाडयेचो तशेंच हातून बशिल्ल्या मनशांचो सोद घेवपाचो यत्न केलो। येद्या व्हडल्या न्हंयत गाडयेचो तपास घेवप ही सोपी गजाल न्हय, मात हे आव्हान तांच्यांनी स्विकारलें। राती उसरा सावन तांच्यांनी ह्या गाडयेचो सोदवार सुरूच केल्लो, तो दीस उजवाडा मेरेन चालूच उरलो। वट्ट 12 वरांच्या सोदा उपरांत जुवारी पुलावयल्यान न्हंयत पडिल्ल्या गाडयेचो बेरेस्तारा सकाळी 11:30 वरांचेर थाव लागलो। ही गाडी सारकी पुलापोना न्हंयत आशिल्ल्याचे कळ्ळ्या उपरांत ही गाडी भायर काडपाक थंय तैनात आशिल्ल्या नेव्ही आनी कोस्टल गार्ड पंगडान यत्न सुरू केले। बुधवारा रातीक सुमार पावणे 1 वरांचेर ही जुवारी पुलावयल्यान गाडी म्हणजे डस्टर गाडी न्हंयत पडली। पणजे दिकेन वचपी ही गाडी ओव्हरटेक करता आसतना रॅलिंगाक धडक दिवन ती न्हंयत पडल्याचें कळटा। ह्या गाडयेन 4 लोक प्रवास करताले, हातून एक बायल आनी 3 दादले आशिल्ले। बारा वरांच्या अथक परिश्रमा उपरांत गाडी जुवारी पुलाच्या सारकी पोना आसा अशें कळ्ळें आनी उपरांत ही गाडी भायर काडपा खातीर यत्न सुरू जाले। गाडयेक भायर काडपा खातीर खासा क्रेन हाडची पडली। क्रेनीच्या मजतीन गाडी भायर काडली। ही गाडी दोनी वटेन पुराय तरेन चेपिल्ल्या अवस्थेत आशिल्ली। ह्या गाडयेची अवतिकाय पळयत जाल्यार हो अपघात बरोच भिरांकूळ आशिल्ल्याचें कळटा। गाडी भायर काडल्या उपरांत ह्या गाडयेन प्रवास करपी 4 प्रवाशांच्यो कुडी लेगीत गाडयेतूच मेळ्ळ्यो। ऑल्विन उजो, हेन्नी उरोउजो, प्रेसिला क्रूज आनी ऑस्टिन फर्नांडीस अशी ह्या भायर पडिल्ल्या लोकांची वळख पटल्या। ह्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत पुराय गोंयकारांच्या मनात एक वेगळ्या तरेचो भंय निर्माण जाला। जुवारीच्या रॅलिंगाची जायती जतनाय घेतिल्ली ना, तशेंच ह्या पुलाची अवतिकाय पळयल्यार अशी दुर्घटना एक ना एक दीस जातलीच आशिल्ली आनी हाची शक्यता आशिल्लीच। दुर्दैवान ती घडली अशें आम आदमी पक्षाचो फुडारी वाल्मिकी नायक म्हणटा। तशेंच ह्या जुवारी पुलाची दुरुस्ती बेगोबेग करची अशी मागणी वाल्मिकी नायकान केला। ह्या जुवारी पुलाच्या रॅलिंगेची परिस्थिती एकदम बाबत परिस्थितीत आशिल्ली, तेका लागून एक ना एक दीस अशी दुर्घटना घडटलीच आशिल्ली अशें वाल्मिकी नायक म्हणटा।
जुवारी पुलाचेर बुधवारा राती जाल्ल्या अपघाता उपरांत थळाव्या आमदारांनी घटनास्थळार येवन पळोवणी केली. थंय आलेक्स सिक्वेरा आणि विरेश बोरकार लेगीत पावले. पुराय रात जागून ह्या गाडयेचो सोद घेतिल्लो खातीर दोनूय आमदारांनी नेव्ही, पुलीस तशेंच कोस्टल गार्ड पंगडाचे उपकार आठयले. काल राती जाल्ल्या ह्या भिरांकूळ अपघाताची म्हायती सगळीकडे पसरना फुडें विरेश बोरकर आणि आलेक्स सिक्वेरा हे आमदार लेगीत थंय पावले. पुराय पंगडान रातभर हे गाडयेचो आणि चारूय प्रवाशांचो सोद घेवपा खातीर केल्ल्या यत्ना खातीर ह्या दोनूय आमदारांनी उपकार आठयले. पुणे वाठारांत चिखल पायण खाजण शेताच्या बांदाक चार कडेन खावटे पडिल्ल्यान सुमार 500 शेतकारांक शेत करपाक मेळनात. ताका लागून थळाव्या शेतकारांचे बरेच लुकसाण जाला. मुख्यमंत्र्यान तशेंच शेतकी खात्यान ह्या प्रकरणाचेर बेगोबेग लक्ष घालून खावटी पुरोवन बांद घालून दिवचो अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. बांदाच्या बांदकामा विशीं फायल धाडून दिल्ली, पूण ही फायल शेणिल्ल्यान हे काम आडखून पडिल्ल्याचे शेतकार संघटनेचो अध्यक्ष विजेश नायक सांगता. पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राती 10 उपरांत सोरो विकपाक बंदी घातला. ताका लागून पुलिशेन गस्त वाडोवन तपास चालू दवरला. पेडणेचे पुलीस उपअधीक्षक सिद्धांत शिरोडकराच्या नेतृत्वा खाला पुलीस निरीक्षक महेश केरकार आणि दत्ताराम रावताच्या फुडारपणा खाला पेडणे पुलीस गस्त घातल्यात. पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राती 10 उपरांत सोरो विकपाक बंदी घातला. ताका लागून पुलिशेन गस्त वाडोवन तपास चालू दवरला. पेडणेचे पुलीस उपअधीक्षक सिद्धांत शिरोडकराच्या नेतृत्वा खाला पुलीस निरीक्षक महेश केरकर आणि दत्ताराम रावताच्या फुडारपणा खाला पेडणे पुलिसेन गस्त घातला. पेडणेच्या श्री भगवती हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी प्लास्टिक विरोधात जागृताय मोहीम काढली. बाजारात प्लास्टिकाच्यो पोतयो घेवन घेवपी लोकांक विद्यार्थ्यांक कपड्याच्यो विद्यार्थ्यांनी तांकां पोतयो वाटल्यो. प्लास्टिक पोतयो घेवन भोंवपी गिरायकांक ह्या विद्यार्थ्यांनी कापडाच्यो पोतयो वाटल्यो. प्लास्टिक पोतयांचो वापर उणो करून लोकांनी कापडी पोतयांचो वापर करचो असो संदेश ह्या विद्यार्थ्यांनी दिलो. पेडणेच्या भगवती हायस्कुलाच्या भुरग्यांनी प्लास्टिकाच्या विरोधात ही मोहीम काढली. पेडणेच्या बाजारांत तांच्यांनी ही मोहीम सुरू केली आणि प्लास्टिक पर्यावरणा खातीर हानिकारक आसा अशें संदेश दीत तांच्यांनी ही रॅली काढली. पेडणेच्या श्री भगवती हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी प्लास्टिक विरोधात जागृताय मोहीम काढली. गोयच्या उदरगती खातीर सरकारीन साबार प्रकल्प चालीक लायले. ह्या प्रकल्पाक लोकांनी विरोध करचे न्हय. भविष्यांतली लायटीची गरज भागोवपा खातीर तमनार प्रकल्प गोंया खातीर गरजेचो आसा तेन्ना ह्या प्रकल्पाक लोकांनी विरोध करचो न्हय अशें आवाहन भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान केलें. कुडचडे आयोजीत केल्ल्या उज्वल भारत उज्वल भविष्य हे कार्यावळींत काब्राल उलयतालो. सांग्यार येवपी IIT प्रकल्प लेगीत खूब म्हत्वाचो जावन आसा. ह्या प्रकल्पाचो थळाव्या लोकांकूच फायदो जातलो. ह्या प्रकल्पाक कांय मोजके लोक विरोध करतात. गांवांतल्या लोकांचो व्हडलोसो विरोध ह्या प्रकल्पाक ना, पूण गांवा भायल्या लोकांचो विरोध जायत आसा अशें काब्रालाचें म्हणणें आसा.
हालींच जाल्ल्या पावसाळी अधिवेशनात पोगो बिल न्हयकारला हे आदोगाद आशिल्लो आपाचो फुडारी अमित पालेकरान दाखोवन दिवचे। बुधवारा आपाचो फुडारी अमित पालेकरान अधिवेशनात पोगो बिल न्हयकारले अशें विधान केल्ले। ताची सामकी जाप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परबान दिली। दुसऱ्या राज्यांनी भायर मारिल्ली बिलां गोंयांत हाडपाचो यत्न करूं नाका असो तोंड तांणी आपाच्या फुडाऱ्याक मारला। कोलवाच्या लोकांनी उक्त्या सुवातेर कोयर उडोवपाक खर विरोध केला। ही जागा पंचायतीच्या मालकीची। पंचायत ह्या सुवातेर कोयर हाडून डंप करताली, पूण लागसर लोकवस्ती आशिल्ल्या कारणान थळाव्यांक ह्या कोयराचो बरो त्रास जाता। ताका लागून थळाव्या लोकांनी ह्या सुवातेर कोयर उडोवपाक विरोध केला। कोयर उडोवपाची ही सुवात पळोवंक गेल्यार खरी तर पंचायतीच्या मालकीची आसा, पूण कोलवेच्या लोकांनी उक्त्या सुवातेर कोयर उडोवपाक खर विरोध केला। हांगासर कोयर उडिल्ल्या कारणान थळाव्या लोकांक ह्या कोयराचो त्रास जाता। हाचो वास त्यांच्या घरांनी पावता। ही जागा पंचायतीच्या मालकीची आसा। पंचायतीन ह्या सुवातेचेर कोयर हाडून डंप करचो न्ही अशी मागणी कोलवाचे थळावे लोक करतात। बेरेस्तारा दनपारा आल्टो कार आणि मोटरसायकली मदीं मडगांवच्या रामनगरी रस्त्यार अपघात जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कार चलोवपी सोरो पिवन गाडी चलयतालो, ताका लागून ताचो ताबो गेलो आनी ताणें स्कूटरीक फाटल्यान धपको दिलो। ह्या अपघातांत स्कूटर चलोवपी आनी फाटल्यान बशिल्ल्या चलयांक बरोच मार लागला। ताका लागून थळाव्या लोकांनी ह्या दोगांय चलयांक उपचारा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केला। ह्या अपघातांत कारीन स्कूटरीक धपको दिल्ल्यान कार चलोवपी सुधीर मांद्रेकार हाका मडगांव पुलिशेन अटक केल्या। शेल्डेचे तळयेन सांठून उरिल्लो गाळ काडपाक बेगीनूच सुरवात करतले, उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगले। कुडचडेच्या शेल्डे वाठारांतल्या 3 तळयांची उदका स्त्रोत खाते आणि भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पळोवणी केली। ह्या वेळार दोनूय खात्यांचे मंत्री हाजीर आशिल्ले। ह्या 3 तळयांनी नाका जाल्लो कोयर सांचून उरला। फुडल्या 2 वर्सां भितर नंदा तळयेचे सोबितीकरण करतले अशें उतर उदका स्त्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिले। पैगीण वाठारांतल्या पंचायतीच्या मार्ली प्रभागांत फाटल्या 3 वेंचणुकांनी अनुसूचित जाती जमाती खातीर राखीव दवरल्यो। ह्या खातीर हेर मागासवर्गीय आनी सर्वसामान्य गटांतल्या उमेदवारांचेर अन्याय जाला हें कारण मुखार करून काळशी चिपळे वाठारांतल्या मतदारांनी येता त्या पंचायत वेंचणुकेत तशेंच हाचे मुखार येवपी वेंचणुकांनी मतदान न करपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती काळशीच्या लोकांनी दिल्या।
शेजारच्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांत ऊसाचे उत्पादन आणि उद्देगांत बरेच काम जालां, पूण गोंयांत हे काम अजूनय जाल्लें ना. संजीवनी साखर कारखानो फाटल्या 2 वर्सां सावन बंद आसा. गोंयचे कांय मोजकेच शेतकार आसात जे ऊस रोयतात, पूण महाराष्ट्रांत तशें ना. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकांत ह्या क्षेत्रांत बरीच उदरगत आणि संशोधन केल्लें आसा. ह्यान फुडें तुमचे कडल्यान बऱ्या कामाची आशा बाळगिता. ह्या क्षेत्रांतलो तुमचो देख दिणो वावर पळोवन गोंयचो शेतकार लेगीत उदरगतीच्या वाटेर येतलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. राष्ट्रीय पावंड्यावयल्या कार्यावळींत तो उलयतालो. गोंयांतल्या 186 पंचायतीच्या वेंचणुकेत वट्ट 64 उमेदवार बिनविरोध पंच म्हणून निवडून आयले. पंचायत वेंचणुकां खातीर आयिल्ल्या वट्ट 6256 अर्जांतल्यान 14 अर्ज मंगळारा छाननी उपरांत भायर मारले, जाल्यार 5723 अर्ज स्विकारले. तातूंतल्या 621 उमेदवारांनी आपलो अर्ज फाटीं घेतलो आनी 2022च्या ह्या पंचायत वेंचणुकेत वट्ट 64 उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयले. बार्देसांत सगळ्यांत चड म्हटल्यार 13 उमेदवार बिनविरोध पंच म्हणून निवडून आयले. त्या उपरांत सत्तरी आनी साश्ट मालात दरेकी 11 उमेदवार बिनविरोध निवडून आयला. पंचायत वेंचणूक फाटीं घेवपा खातीर आयच्या दिसा कावरे पिर्ला पंचायतींतल्यान 3 जाल्यार रिवण पंचायतींतल्यान 1 अशे भाजपा समर्थक 4 उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्या. कावरे पिर्ला पंचायत सांगे मतदारसंघाचो आमदार सुभाष फळदेसाय हांच्या गांवांतली पंचायत आसून ह्या पंचायतींतल्यान 3 जाणांची बिनविरोध वेंचणूक जाल्या. ह्या खातीर तांकां परबी भेटयली. तशेंच बऱ्याच जाग्यांचेर भाजपाचे समर्थक वेंचणुके खातीर उबे राविल्ल्यान भाजपात 7 पंचायतींनी जैतिवंत जातली असो विश्वास फळदेसायान ह्या वेळार उक्तायलो. रेस मांगूस पंचायत वाठारांत 5 उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयले. बिनविरोध वेंचून आयिल्ल्यान थळावो आमदार केदार नायकान ह्या 5 उमेदवारांचो भोवमान केलो. विरोधी उमेदवारांनी आपले अर्ज फाटीं घेतिल्ल्यान हे 5 उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयले. नयना जयप्रकाश नायक, संगीता भोसले, सुभाष पेडणेकार, झेवियर रिबेलो आनी उमेश मयेकर अशी बिनविरोध वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांची नांवां आसात. आपूण सरपंच आसतना रेस मांगूस पंचायत वाठारांत केल्ल्या उदरगतीच्या कामाचो भोवमान म्हणून लोकांनी आपल्या पॅनलांतल्या 5 उमेदवारांक बिनविरोध वेंचून दिल्ल्याचो दावो केदार नायकान केलो. मडगांव पीडीए होलसेल फिश मार्केटाची सामकी अवतिकाय जाल्या. सगळ्याक चिकोल आनी घाण पातळ्या. पीडीए फकत पयशे घेता, मात मार्केटाची जतनाय घेवपाक दुर्लक्ष करता असो आरोप ऑल गोवा होलसेल फिश ट्रेडर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष मौलाना इब्राहिम हाणें केला. तशेंच 10 दिसां भितर मार्केट सारकें करूंक ना जाल्यार पयशे फारीक करचे नात अशी शिटकावणी अध्यक्षान ह्या वेळार दिला. तशेंच शिष्टमंडळाच्या माध्यमांतल्यान मंत्री विश्वजीत राणेची भेट घेवन मागण्यो पुराय करतले अशें अध्यक्ष सांगता.
गोंयांतल्या रस्त्या वयले अपघात आडोवपा संबंधी तशेंच गरजेचे सुचोवणी फलक लावपा संदर्भात मंगळारा उत्तर गोंय रस्तो सुरक्षा समितीन पणजेच्या जिल्लो अधिकारी कार्यालयांत बसका घेतली। बिगर ISI दर्जेच्या हेल्मेटांचेर अदीक भर दितना हेल्मेट तयार करता त्या कंपन्यां वांगडा बसका घेतले अशी म्हायती उत्तर गोंय रस्तो सुरक्षा समितीचे वांगडी रॉलँड मार्टिन्स हाणें दिली। रस्त्याचेर स्पीड ब्रेकर, गती मर्यादा, सुचोवणी फलक आणि झेब्रा क्रॉसिंग ह्या गरजेच्या सुवातेचेर प्राधान्य उबारपा विशीं ह्या बसकेत चर्चा जाली। पुराय गोंयांत गुन्यांवांचे प्रमाण वाडत आसा, मात खास करून दक्षिण गोंयांत हे प्रमाण हाती भायर गेल्ले दिश्टी पडटा। चोरी, घरफोडी, खुनाची प्रकरणां, बलात्कार हे गुन्हे वाडत आसा। दक्षिण गोंयच्या वेगवेगळ्या पुलीस स्थानकांनी जानेवारी 2022 सावन आयज मेरेन सुमार 580 केशी नोंद जाल्यात। हातूंत सुमार 13 खून प्रकरणां, 15 बलात्कार प्रकरणां, 18 अपहरणां आनी हेर बारीक मोठ्या गुन्यांवांची नोंद आसा। नोंद जाल्ल्या गुन्यांव केशींतल्यो 89.75% केशी सोडोवपाक पुलिशेक येस आयला। गुन्यांव कमी जावचे म्हणून गोंय पुलिशेन तशेंच गोंय सरकारान जायती जतनाय घेवपाचे पुराय यत्न चालू दवरल्यात। टेनंट व्हेरिफिकेशन, आयडेंटिटी प्रूफ्स अशा गजालींचे चेकिंग सरकाराच्या आदेशा प्रमाण गोंय पुलिशेन सुद्धा सुरू केला। नेरूल गांवच्या थळाव्यांनी एका रातीन उबारिल्ल्या एअरटेल कंपनीच्या मोबायल टावराक विरोध केलो। ह्या टावराक लागून सगळ्यांच्या भलायकेचेर वायट परिणाम जातलो अशें म्हणीत तो थंयच्यान काडपा खातीर थळाव्यांनी मागणी केल्या। हो मोबायल टावर उबारपाक पंचायत आनी हेर विभागां कडल्यान परवानो घेतिल्लो आसा, मात ज्या वाठारांत हो टावर उबारला थंय नुस्त्याचो बाजार, हॉटेलां आनी हेर दुकानां आसात। देखून अशा वाठारांत इतल्या हाय फ्रिक्वेन्सीचे टावर उबारप सामकें चुकीचे अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा। गोंयचे सांस्कृतीक दायज आशिल्ले घुमट वादन घराघरांनी पावचे म्हणून भाजपाच्या सांस्कृतीक विभागा वतीन राज्यभर घुमट वादन कार्यशाळा घडोवन हाडली। येता त्या आयतारा 31 जुलयाक सांखळेच्यान ह्या उपक्रमाक सुरवात जातली अशी माहिती भाजपाच्या सांस्कृतीक विभागाचे निमंत्रक आदोगाद दीपक तिळवे हांणी दिवचले पत्रकार परिशदेंत दिल्या। गोंयचे घुमट वाद्य हे गोंयचे सांस्कृतीक वाद्य दायज आशिल्ले घुमट वादन घराघरांनी पावचे म्हणून भाजपाच्या सांस्कृतीक विभागा वतीन राज्यभर घुमट वादन कार्यशाळा घडोवन हाडटले अशें सांगलां। येता त्या आयतारा 31 जुलयाक सांखळेच्यान ह्या उपक्रमाक सुरवात जातली अशी माहिती भाजपाच्या सांस्कृतीक विभागाचे निमंत्रक आदोगाद दीपक तिळवे हांणी सांगलां। श्रावण म्हयनो म्हटल्यार सण उत्सव आनी धार्मीक कार्यावळींचो हो म्हयनो। श्रावण म्हयन्याच्या फाटभुंयेर सध्या दिवचले फुलांचो बाजार फुलपाक लागला, पूण श्रावण म्हयनो ते चवथ मेरेन फुलांक मागणी तशी खूब आसता, देखून फुलांय म्हारग जावपाचे संकेत मेळपाक लागल्या। बंगळुरू, तुमकूर, कोल्हापूर आनी गोंया भायल्यान राज्यांत दिवचले फुलां येतात। श्रावणांत फुलांक मागणी आसता, देखून फूल विक्रेते सध्या समाधानी आसात।